दीस सोमार ऑक्टोबराची 28 तारीख 2024. पयलें वाचप. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 2 वाक्य 19 तावन 22 पर्यंत. तशें आसता हेर जातीची तुमी ह्या फुडां परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजेसुवें सहनागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यात. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर. ताचेर उबारून सगळे बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरा सांगाता पवित्र आत्म्या उद्याशी देवाचें मंदीर जायशी बांदून हाडल्यांत. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 19 2-3 आनी 4-5. श्लोक. तांचो ताळो पृथुमेर शेकान शेक घासता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. श्लोक. तांचो ताळो पृथुमेर शेकान शेक घासता. शब्द ना, उतर ना. तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकोंक येना. तरी तांचो ताळो पृथुमेर शेकान शेक घासता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमापर्यंत पावता. श्लोक. तांचो ताळो पृथुमेर शेकान शेक घासता. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 6 वाक्य 12-16 पर्यंत. त्या दिसांनी ते मागणें करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करसिली. दीस उजवाडतच आपल्या शिसांक ताणें सरशीं आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक वेंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तलोमेव, मातेव आनी तोमास, आल्बावाचे पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या पयल्या वाचपान सांत पावल लोकांक देवाच्या मंदिरा विशीं सांगता आनी ताचें महत्व कितें म्हूण सांगता. आनी तो म्हणटा, आमी सर्व लोक देवाच्या घराण्याचे सांदे. आयच्या वांजेलांत जेजू मागण्या विशांत उलयता. हर एका मनशाक मागणें भोव गरजेचें आनी आमी केदाळा भक्तीपणान मागता जेजू आमचे मागणें आयकता. मागणें आमच्या आनी देवा मदलो एक संबंद. तो संबंद घट करनासजे जाल्यार सदांच आमी मागाजे. जेजू म्हणटा, मागता तो घेतलो. आमी मागया आनी हेरांक मागोवंक शिकोवया. आमी मागतना आमकां पळयल्लो लोक आमचे तोंड प्रेरीत जावन मागोवंक सुरू करतलो. मागतना सबार अडकळी आयल्यारी भुला नासतना भक्तीपणान आमी मागया.